बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदावणेक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमच्या मरणादी कुडीचेर पातकां आपले राज चलोवचे न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची ओटां करून पातकाचे साकरेक लावू नाकात. पूण तुमी मरणांतली जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची ओटां कशीं ताका वंपून दियात. तेन्ना पातक तुमकां आनीक दमोवचें ना, कित्याक तुमी समर्थचे आदी न्हय पूण कुरपेची आदी आसात. म्हणटोच कितें, समर्थचे आदी न्हय पूण कुरपेची आदी आसांव देखून आमी पातक करचें होय? ना की ना. कोण एकल्याचो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकरेची कबलात करशात तर ज्या कोणाची तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत. म्हणटोच मरणाक पावतल्या पातकांची व प्रमाणीकपणाक पावतल्या विद्येपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकांची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोल्या भावार्थाची शिकोणेक काळजांतावन तुमी खालती जाल्यांत. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाचे गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकांत बुडून मरतालीं आसल्यो. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. ताच्या घासांतलीं आमकां वायटांतलीं देखून ताच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिन वासुया. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं शेवण्यां वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जालीं. जाणें रोचला सोर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो येरां सोमेस्तांकूय तूं ही वोपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजूंक दिवंक दोनयान आपल्या गराबाचेर सोत्यात दिलोलो कोण विश्वासी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितले चिरूच तो ताका सोत्या दितलो, पूण परत येवन म्हजो दोनी लांबाय करता
अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून येरां चाकरां आनी चाकोरणीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करून लागत जाल्यार तो रावोन आसलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविश्वास्यान बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनेची खुशी कितें तें जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोत्याचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकळो आसलेल्यांक ताचे कर्तुबाक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोते पडटले. ज्या कोणाक चोड दिलेलें आसा ताचे कडच्यान देव चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक चोड पाटलें आसा ताचे कडलें देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. नियाळाक आदार, आमच्या जिविताचो शेवट केन्ना आनी कसो जातलो तें कोणाकूच ठावे ना. कोविड-19 हे पिडेचे दुसरे ल्हार आमच्या गोंयांत सुरू जालें तेन्ना हजारांनी लोक मरून गेलो. थोडी तरणे पिरायेर जाल्यार थोडी मदले आनी जाणटे पिरायेर. थोड्यांक आपले जिविताची तयारी पर्यान करूंक वेळ मेळ्ळो ना. आयचें देवाचें उतर आमकां सगल्यांक आमचे कुडीचे सांदे देवाच्या वावराक भेटोवन विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जावंक उलो करता. आमी सगलीं असोक्त मनशां. आमच्याच बोळाचेर पातयेवन आमी पातकाचेर जोयत व्हरूंक शकना. ह्याच पासत आमी सगलीं पातकांची बोळी जाता. देवान दिल्ल्या कुडीच्या सांद्यांचो आमी जायते पावटी दुरुपयोग केला. दोळ्यांनी पोजडी चित्रां पळयल्यांत, हातांनी दुसऱ्यांचो जीव काडला, पांयांनी निसणटणाची वाट धरल्या, बेबदिकाय पोजडपण करून मोजेन जियेतल्यांक तो राव नासलेल्या दिसा दोनी येवन ताचो शेवट वावाट नासलेल्या परी जातलो म्हूण जेजू कोर शिटकावणी दिता. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक मूळ पातकांतली नितळ करूंक जेजून आपले कुरपेन भरल्यांत. ताचेच कुरपेचेर पातयेवन आमच्या दोळ्यांनी दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवया. सोदोळ हातांनी कोरजेवंताक वांटुया आनी आमच्या पांयांनी स्वर्गार पावयतली वाट चलून दोर दिसा विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जावन जेजूक मेळूंक तयार रावुया. मागणें, कुडीचे सांदे नितळ आनी निर्मळ कोरण्यांनी तयार दवरूंक आमचेशी राव सोमया.